Page 10, A21. Nowy git rodzonkaja Pormeshwara Vakana Tekashik Pritu Before Devasur Gitangaya Pormeshwara Chamana Gitangaya Nagoda Voi kadat na devache Purgotat tarotache Pormeshwara Chamana Gita Gayana Goda Voi kadat na devache Purgotat tarotache बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो. सगल्यांक देव बरी सांज आवडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचे मिलार सायबिणीचे पुर्वेचे पयले नवेन समोर उक्तले ओरकोटो, दाबामळ, कोसमशेड आनी चिचान ह्या वाड्याच्या नांवान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या नवेनाचो विशय आसा मारये भाशेन देवदर्शनाच्या अनुभवान आमचें आपोवणें जियेता तेन्ना भावार्थाचे आमी गोवाय. आमची सायबीण माय मारयेक देवदूत गाब्रिएला उदेशी देवदर्शन जालें आनी तिका देवाच्या पुताची आवय जावंक आपोवणें दिलें. मारिया सुरवातेक घाबरली आनी तें कशें घडोवन येता अशें तिका प्रस्न पडलो. पूण जेन्ना देवदूतान तिका धीर दिवन सांगलें की भिवूं नाका, पवित्र आत्म्याच्या बळान तें सगलें घडटलें. देवाच्यान जायना अशें कांयच ना. तेन्ना मारयेन सर्वेस्पराच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो आनीक आपोवणें स्विकारलें आनीक जेजूची पयली गोवाय जाली. मारये भाशेन आमकांय जोण एकल्याक वेगवेगळी आपोवणीं दिल्या. जिवितांत दिसा दिसपट्टी जायत्यो आडकुळी, कोश्ट, दुयेंस पिडा येता तेन्ना आमचेरूय प्रस्न पडटात आनी घाबरता. तर सायबीण माय मारये भाशेन आमच्या जिविता आनी कोन्या उतरां आनी वागणुके वरवीं तशेंच आमच्या संबंदांनी आनी अनुभवलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांचे आनी देव म्हणयाऱ्यांचे शिकवणेन आनी दर्शनांतल्यान आमी देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक आनीक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान भर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो नवेनाचो विशय आमी आयकला. मारये भाशेन देवाचो अनुभव आमी घेवचो आनी भावार्थाची गोवाय आमी जावचे. मारया भाशेन जावंक ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागुया. तशेंच उडास करुया जी लोक आमची भाव भयणां कोरोना ह्या महामारींत कश्टतात तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तर ह्या मिसांत पवित्र रितीन वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर्पोतेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडां उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळटकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकूळटकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकूळटकोर. सोम्या काकुतकोर. प्रार्थया. काकूळटसारा देवा, आमी भोव अस्कोत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे अस्कोतकायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोट्यापणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. सावलूचें आपोवणें. इतलें म्हणसर सावलू सोमियाच्या सिसांक बेकडाव आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान ताका मेळत त्या पाटलावदारांक, दादल्यांक आनी बायलांक धरून जेरुजाल्यांक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सरभोंवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड परजळ्ळो. तो धोरणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें तुका सांगतलें. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जरी तांणी ताळो आयकल्लो तरी तांणी कोणाकूच पळोवंक नासलो. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिश्टी पडनासले. त्या पासत दामास शारा पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कान अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियास. तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुदासाच्या घरान तार्सुसाचे सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड, तो मागणें करता. आनी आपणाक नवे नदर मेळूंक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरतालो म्हूण सावलून दर्शनान पळयलें. तो जेरुजाल्यान पावलो तेन्ना शिसांक एकटोवंक तो वावुरतालो, पूण ते सगोट ताका भियेताले. ते खरेपणी एक शीस म्हूण सतमानूंक ते फाटीं सरताले. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदूतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना ताका कसो सोमी दिश्टी पडलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कान जेजूच्या नांवान ताणें केल्लें तितलें तांकां सांगलें. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक जबाब गीत गावया. Q5. Babu moja mogala, Babu moja mogala, Babu
मोच्या मोगला बाबा मोच्या मोगला मोचे जिवीत तुझ्या हातान सोडा तुका मागता तितलेंच कोर म्हूण मागता कितें कोशी तुजो उपकार मागता सगल्यांक तोल्यार सगळेंच मोगान घेता बाबा मोच्या मोगला बाबा मोच्या मोगला बाबा मोच्या मोगला बाबा मोच्या मोगला उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes porok, soy. Soy sorbes porok, soy. Soy sorbes porok, soy sorbes porok. Soy sorbes porok, soy. Jesu Papace, budo tu. Tacia mogaci coborsa Jesu kalukan uzwardu Amka papashi papuge Soy sorbes poran soy. Soy sorbes poran soy. Soy sorbes poran, soy sorbes poran, soy sorbes poran, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शहरांत देवान गाब्रिएल दुताक एका आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोऱ्याण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचे उतोर जाल्ले. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोलें, सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत ते ती चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापोय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर ससनाच्या ससनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलेच संबंद ना म्हणटोस हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे प्रेऱ्यार एक पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांचती म्हणटली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना, तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें,
ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकूळ जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कोट सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जर तर कोणी मनीस या क्रिस्तांव आपल्या साद्या जिवितांत जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक सोदी तर सायबीण मायेचे मेटांनी ताणें चलचें. आपल्या साद्या जिवितांत मरी आमची माय, सायबीण आमची माय जेजूचो खरो पाटलावदार म्हूण आपल्या जिवितांत तिणें दाखोवन दिलें. तर आमकां आयज मरिया आमची माय एक नमुनो आमच्या साद्या जिवितांत जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक. आनी आयचे विशय आमी जाणा देवाचो अनुभव घेवचो आनी त्या प्रमाणे भावार्थाचे गवाय आमी जावचे. देवाचे अनुभव घेवप हें तितलें सोंपय न्हय. एक काणी अशी आसा. एकलो एक ग्रेस्त मनीस आसलो. आपल्या जिवितांत सगळेंच ताणें अणभवल्लो, पूण एकूच एक कमी आसली ताच्या जिवितांत, तें म्हटल्यार देवाचो अनुभव. तर हो देवाचो अनुभव तो घेवंक एक गुरूशी तो येता आनी तो गुरूक तो म्हणटा, गुरुजी पळय, म्हज्या जिवितांत हांवें सगळेंच अणभवलां. जायते ग्रेस्तकाय म्हज्यान आसा. हाकाच लागून ह्या संवसारांत जें कितें अणभवंक म्हाका जाता तें सगळें अणभवलां, पूण फकत देवाचे अणभव म्हज्या जिवितांत ना. हे अणभव तूं म्हाका दिवशी. गुरुजीन म्हणलें, खरेंच हांव तुका हो अणभव दितलो, यो म्हज्या फाटल्यान. म्हणून गुरुजीन ताका एका नदीशी व्हेलो. आनी जेन्ना तो नदीशी पावलो, गुरुजीन ताका म्हणलें, उदकांत वच आनी तुजी तकली उदकांत बुडय. तो ग्रेस्त मनीस उदकांत गेलो. आपली तकली ताणें बुडयली. जेन्ना ताणें आपली तकली बुडयली, गुरुजीन ताचे तकले हात धरलो आनी ताका तकली ताचे उदकांत बुडोवन दवरली आनी ताका वयर येवंक दिवंक ना. आनी तो मनीस उस्वास घेवंक सोदतालो. उस्वास घेवंक ताणें जायते कश्ट काडले, त्रास काडले, तरी पूण गुरुजी ताका सोडूंक ना. ताका उदका भितर दामून दवरलो. आनी जायतो वेळ जालो म्हणटच गुरुजीन ताची तकली वयर काडली आनी परतून ताका दामून दवरलो उदकांत. दुसरे फावटी अशेंच केलें, ताका वयर येवंक दिवंक ना. तिसरे फावटी तशेंच केलें गुरुजीन. आनी त्या मनशाक राग आयलो. त्या मनशान म्हणलें, गुरुजी हें कितें करताय? हांव तुजे लागीं देवाचो अनुभव मागूंक येयला आनी तूं म्हाका मारूंक सोदताय. गुरुजीन ताका म्हणलें, जशे भाशेन जेन्ना तूं उदका भितर तुजी तकली आसलेली, तूं उस्वास सोडूंक आशयतालोय. उस्वास घेवच्याक तुवें जायते कश्ट काडले, त्रास काडले, तुजी तकली हालयली, तरी पूण तुका उस्वास मेळोंक ना. जेन्ना हांवें तुका उस्वास दिलो, तुका भायर काडलो, तेन्ना तुका तो उस्वास मेळ्ळो. कितले तुवें कश्ट काडले उस्वास घेवचे खातीर. जर तर तुका देवाचो अनुभव मेळोंक जाय, इतलेंच कश्ट तुवें काडूंक जाय तुज्या जिवितांत. मोगाच्या भयणी भावांनो, ही एक धाकटी काणी जायते आमकां शिकयता. देवाचे अनुभव आमकां सोंपेपणी मेळना. एक दिसांनी आमी जायते मागणे केले तेन्ना आमकां देवाचो अनुभव मेळना. 5 दिसां खातीर तूं रेतिरा वयता तेन्नाय तुका देवाचो अनुभव मेळना, सोंपेपणी मेळना. तुजें जिवीत तुवें बदलूंक जाय. जायतो सॅक्रिफीस तुवें करूंक जाय. बरें आहा तेंच तुवें करूंक जाय. बरें उतर तुवें जिवितांत उलोवंक जाय. सदांच फकत देवाची आशा तुज्या जिवितांत आसूंक जाय. तेन्नाच तुका देवाचो अनुभव मेळटलो. सोंपेपणी तें मेळना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, मोरी मायेक, सायबीण मायेक देवाचो दर्शन मेळटा. कित्याक? ताचें आख्खें जिवीत जर तर आमी पळयलें तर मोरी सायबीण आमची माय पातका विणे ती जियेली. सदांच दुसऱ्यांक ती आदार दितेली. सदांच देवाचें तिणें चिंतलें. हाकाच लागून देवान तिका विंचून काडलें. आमच्या मागण्यांनी आमी म्हणटा, नमान मोरये ह्या मागण्यांनी आमी म्हणटा, उस्त्र्या मदें तूं सदैव. बेश्टेच तें उस्त्र्या मदें सदैव जावंक ना. आख्खें जिवीत तिणें
देवाक भेटयली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ती जियेली. हाकाच लागून जेजून देवान तिका विंचून काडले. ह्याकाच लागून आमी म्हणटा उस्त्रा मदें तूं सदैव. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमच्या काळजांत आमी दवरुया. देवाचो अनुभव घेवंक आमी कोस्ट काडुया, त्रास काडुया, सोंपेपणी हे मेळना म्हणून आमी भोगुया. आनी जेन्ना ह्यो अनुभव आमकां मेळटा तेन्ना आमी जातले हांव भावार्थाची एक नमुणो. मोरीम सायबीण माय आमकां सगळ्यांक एक नमुणो आयज. तिका आमी पळयता, तिच्या मेटांनी आमी चलता, कित्याक ती देवाची अनुभव आपल्या जिवितान भोगली आनी ती जाली आमकां सगळ्यांक एक नमुणो. तशेंच जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव आमी भोगता, आमी जातले हांव एक भावार्थाचो नमुणो. हें जावन दी आमची मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाचो अनुभव घेवंक, तशेंच भावार्थाचे मेटांनी आमी चलोवंक. आमेन. धानां तयारीच्या वेळार आमी गीत गावुया. C15 पेज 34. C15. Utor ami घेतला ताका आमी जाबाब दिला. जाबाब जावदी जिविताचो मोगान केले बेडोनेचो. बाबा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत ओंपता. बाबा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत ओंपता. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान चोर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेसल्या पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेव. कोनवाळ्या बापा, भाग्यवंत आमकार मरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विणवणेन सगळ्या संकोश्टांतले आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदांच जियेशे कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी ससनाचे देवा, सौर काळी आनी सर्वाताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमकार मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी वाखणता. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाखणटात. ताचे सांगात आमचेय ताळ्ळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolparazo sorves potu, sorgali sosar polia, tucias voi povan, usorgi tu casoi zui, sorves porace navi,
येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनी कोर्राचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्याचेच तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी वंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आदनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमां सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां मरे देवाची माय संगाती, भगेवन जुजे तिचे पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशो नत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गीत गावया. D47, पेज 75, D47. एकठांय केल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वतेपण. एकठांय केल्या वेचितान आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी वतेपण. Soy primo gosta, Toi Deu haji rasa. Soy primo, Toi Deu haji rasa. Toi Deu haji rasa. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वतमनतां. सोकटा परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मूं नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. ओंकार मरयेची देख घेवन आनी तिच्याच आदारान तिच्या त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या दिसांनी आमी जाणां कोरोना हो एक महामारी जायतेच वाडलेले आसा. हाकाच लागून जायतीं आमची भाव भयणां ह्या कोरोनाच्या पिडेक सांपडल्यात. तर ह्या नव्यानाच्या दिसांनी खेरीतपणी आमी तांचे पासत मागता.
तशेंच तुमी हे आमच्या भाव भयणे खातीर मागचे म्हणून आमचे विनंती. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आयज ह्या नव्यानाचो नव्यान केल्ल्या आमच्या ओरकोटो दाबामोळ कोसमशेळ आनी चिंसांत हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फाल्यां नोवेना करूंक वालकेणी, पाजीमोळ आनी दामाळे. Alleluia.
आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया T21. T21. आमची गांवची यास्कारेन तूं सगळ्यांक आमकां तो सांबाळ पेसांवकार घे तोर गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार पेसांवकार घे तोर गोराब्या संकोश्टांतली निवार मिलाग्रामचे साय बिली आमी तुजी घोस्कोत भुरगीं कोटाय दी गे माई आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां मिलाग्रामचे साय बिली आमी तुजी घोस्कोत भुरगीं कोटाय दी गे माई आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां